ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हांच्या ट्रेनिंगाच्या समारोपाच्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर आमचे ह्या कॉर्पोरेशनचे वायस चेअरमॅन आसात, त्याच बरोबर वाळपयचे हेल्थ ऑफिसर आसात, तुमचे MD आसात बापा नावती, तुमचे बाकीचे सेक्युरिटी ऑफिसर्स आसात आणि तुम्ही सगळे म्हणजे मोगाळ भावानो आणि भयणानो. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन म्हाका याद जाता म्हणजे जेन्नाच्यान फॉर्म जाला तेन्नाच्यान ह्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशना कडेन हांव एटॅच आसा. हांव फावंडर डायरेक्टरूय आसा ह्या कॉर्पोरेशनाचो. हांव एक गजाल मुद्दामून सांगता की कॉर्पोरेशन फॉर्मूय तेन्ना त्या खातीर केल्लें की एक रेगुलर जॉब मेळचो, एक कॉर्पोरेशनाक शिस्त उरची आनी आमचे जेंच्यांनी आपलें शिक्षण कंप्लीट करूंक शकले ना, वेरियस रिजन्स आसतली. म्हणजे रिजन्स कदाचित म्हणजे तो तितको स्कील आसचो ना, कदाचित कोण एड्युकेशन घेवंक शकूंक ना किंवा केन्ना कोण कदाचित तेन्ना पास जावंक शकूंक ना. हा तुमच्या मदीं बी कोण 10वी फेल आसतलो, कोण 12वी फेल आसतलो, कोण ग्रॅज्युएटूय फेल आसतलो, हांव अशें म्हणना. बट बिकॉज ऑफ जॉब तुमी आज हांगासर जॉयन जाल्या. तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. बट सिन्सियरिटी ही आपल्या जॉबा कडेन दवरप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. दीस जॉब हो तुमचो प्रॉबेशन सोंपल्या उपरांत, हांव परत सांगता, प्रॉबेशन सोंपल्या उपरांत परमनंटूय जावपाचो जॉब बऱ्याच जाणांक दिसता की ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतलो जॉब म्हणजे तो टेम्पररी जॉब काय कितें. म्हटल्यार हो जॉब जो आसा हो तुमच्या खातीर तुमचो प्रॉबेशन पिरियड सोंपलो काय तो परमनंट जॉब आसतलो. म्हणून तर हांव तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता की जितके तुमी सिन्सियरली वागतले, आपलो कमिटमेंट जॉबा कडेन दवरतले, ओके, आपली सिन्सियरिटी जितकी आसतले तितके तुमी प्रोग्रेस करूं शकतले. आनी थोड्याच दिसांनी सेक्युरिटी गार्ड म्हणून आसतले तांचें प्रमोशनूय जावपाचें, ते सेक्युरिटी सुपरवायजरूय जावपाचें आसा. आनी इन फ्युचर हांव परत सांगता, म्हणजे आतां कशें होमगार्डांत म्हणजे पुलिशेंत रिजर्व पोस्ट आसतात फॉर द पुलीस डिपार्टमेंटाक, त्या खातीर यू अपग्रेड युअर क्वॉलिफिकेशन. मिस्टर नावती तुमकां सदोदीत तुमचो जॉयंट MD सांगत आसता की तुमी हांगासरूच थारपाची गरज ना. तुमचें एज्युकेशन आजुनूय तुमच्यान अपग्रेड करूं येता. म्हणजे कोण तरी 10वी जाला जाल्यार तेच्यान 12वीचें एड्युकेशन घेवं येता, 12वी जाला जाल्यार तेच्यान एक्सटर्नल ग्रॅज्युएशन करूं येता. गोवा बोर्डाकूय आसा, युनिवर्सिटीन आसा, भायले युनिवर्सिटीक आसा. कारण आतां कदाचित तेन्ना पयशे ना म्हणून शिकोवंक नासतले. तुमकां आतां वेवस्थीत रित्या पेमेंट मेळ्ळो, तुमी तुमचें शिक्षणूय कंप्लीट करपाक शकतले, तेंय कंप्लीट करूं येता. इन फ्युचर गोवोरमेंट विचारधीन आसा की ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतले काही पोस्ट म्हणजे हांकांय बी एवरीवेर इन हॉस्पिटल्स आमी पळयता सगळ्या गव्हर्मेंटाच्या हॉस्पिटलांनी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाचो मेजर रोल आसतलो. ताच्या खातीर खरोखरूच हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. ती सिन्सियरिटी आनी कमिटमेंट आपल्या कामा कडेन आसची. फुडेंय तुमी ती सिन्सियरिटी कमिटमेंट आपल्या कामा कडेन दवरतलो. डे बाय डे आपलो डेवलप, आपलो प्रोग्रेस तुमी करून घेतले आनी निश्चितच म्हणजे जिवनांत आमी हांगासरूच न थारता म्हणजे आनिकूय व्हडल्यो एचिवमेंट्स ज्यो करपाक जाय त्यो तुमी करपाक शकतले. आनी निश्चित आपल्यातल्या कॅपेबिलिटीचेर, एबिलिटीचेर आमकां ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणांत वेगवेगळे ह्युमन रिसोर्स तयार करपा खातीर स्टेटीत म्हणजे आमची संकल्पना आसा की वेगवेगळी कामां आमी ह्युमन रिसोर्साच्या मार्फत करूंक शकता. कदाचित आमी म्हणजे इन फ्युचर हांव परत सांगता म्हणजे फुडल्या एक 5 वर्सां उपरांत ह्युमन रिसोर्स हे जॉब दिवपा खातीर सगळ्यांत व्हडलें कॉर्पोरेशन गव्हर्मेंटाचें आसतलें. आनी सांगपाक खूब प्रावड फील जाता, वीच इज अ सेल्फ सस्टेन कॉर्पोरेशन. स्वताच्या पयशाचेर उबें आसलेलें कॉर्पोरेशन. इतर कॉर्पोरेशना सारकें न्ही, तर आपूण स्वता जें आसा हें आपूण अर्निंग्स करता आनी आपल्या स्टाफाक पेमेंट दिता, अशें आमचें कॉर्पोरेशन आसा. तुमकांय प्रावड फील जावपाक जाय ह्या कॉर्पोरेशनान आपूण जॉबाक आसा म्हणून. निश्चितच रित्या हांव तुमकां तुमचें बरें फ्युचर आवडिता आनी तुमची सक्सेसफूल ट्रेनींग केल्या बद्दल आनी फॉर युअर जॉयनींग म्हज्यो बेस्ट विशीस. थँक्यू.